बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्ते मोगाळ भाऊन आणि बहिणीनो, परत या सकाळी ह्या आलतरी भोवती आमी जमल्या. ताचें उतर आयकूंक, ताच्या कुडीन आनी रक्तान पोशीत जावंक आनी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत ताचे साक्षी जावंक आयच्या दोनी वाचपांनी ह्या विशयान आमकां आयकूंक मेळटलें. तर मिसाचें बलिदान भेटूंक आमी फुडें सरतना देवाक मेरगन देवी ह्या 9व्या दिसा पासत फाल्यांच्या दिसा आमी पेंतेकोस्ताची परब आमी संभ्रमतल्या पवित्र आत्म्याचें येणें खंडीत जावन चड आनी चड ह्या पवित्र आत्म्यांतय आमचे अत्रेक वाडो म्हूण मागया. आनी तशेंच आमच्या फुडारा विशयान कितें आमकां फिकीर आसा, कितें भंय आसा, कितें टेन्शन आसा, तें सगळें सुमेच्या हातीन सोडया. सुमेच्या खुशे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक जाय अशी मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आमी मागून घेवया. सर आमची पातकां वळखून घेवन कलतेपणी सांगता म्हणया, हांव पातकी सद्गुरूदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच संकवार म्हणये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर, ख्रिस्ता काकूळट कर, ख्रिस्ता काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर. प्रार्थोया. हे मिसाचें त्या सावन दिल्ल्या पासून तशेंच आमचे त्या सवाय सुम्या मुखार दवरया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा, पास्काचे परब आमी संभ्रमतना तांतूं आटापलेल्या पवित्र घुटांचो फळ आमच्या जिवितांत आनी दिसपटे सालींत आमी दाखोवच्याक तुजी कृपा उदारपणी आमकां दे म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. दमदुताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप.
तवळ आमी रोमाक पावतस पावलाक आपणा इतल्याक रावूंक परवानगी मेळ्ळी, पूण ताका पारो करूंक एक शिपाय दवरलो. 3 दिसां उपरांत पावलान जुदेवाच्या फुडाऱ्यांक आपणाशी आपयलें. ते जमतच तांकां तो सांगी लागलो, भावांनो, हांव जेरुसलेमांतावन धाडलेलो एक बंदिवान तुमचे उजेर हांगा आसा. आमचे पदचे विरोध जावं आमच्या पुर्वजांतावन लाभलेल्या रिती रिवाचे विरोध जावं हांवें कसलेंच केल्लें ना. तरी रोमागारा आदीं म्हाका उपसून दिलो. म्हजी दर्याफ्त जातच म्हाका ते सोडचार आसले, कित्याक मरणाची शिक्षा फावोवचो कसलोच अपराध हांवें केल्लो ना. पूण सुदैवानी हाका अटकळ केल्ले निमती चक्रवर्ती लागची नीत मागची म्हाका गरज पडली. तरी पूण म्हजे स्वंतपरचे विरोध फिर्याद व्हरूंक म्हाका कसलेंच नातलें. ह्याच कारणा पासून तुमकां पळोवंक आनी तुमचे लागीं उलोवंक म्हूण हांवें तुमकां आपोवंक धाडलें. कित्याक इस्रायल प्रजेक आसा तो सुबर वसो म्हाकाय आसा, देखून हांव ह्या कोड्यार आसा. पावल थंय आपल्या बड्याच्या बिडारांत पुरती 2 वर्सां रावलो आनी आपणा भेट करूंक आयिल्ल्या सकटांक तो स्वागत दिवन आसलो. पुरत्या धैर्यान आनी कोणायकी भियेनासतना देवाचें राज ताणें परगट केलें आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशांत शिकोवन दिली. देवाचे उतार हे देवाचे वडोदकार. श्लोक सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पर सरकार आपल्या सिंहासनार बसला, पूण ताचे दोळे भुमीचेर ताणें कंसयल्यात. सूक्ष्म दृश्टेन मनशाची तपासणी तो करीत आसा. श्लोक सर्वेस्परा जय जय. बऱ्यांक तशें कोट्यांक देव व्हरून पळयता आनी तीक सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर करो सुनीतीवोन शिगून ताका मानवता. नितळ अंतस्कानाची ताचे मुखामळ देखून पावतली. श्लोक सर्वेस्परा जय जय. सदांचो तो आत्मो हांव तुमचेशी धाडटलो म्हणटा सुमी, तो तुमकां संपूर्ण सताक वन पावयतलो. सोमी तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुआव परमने जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी पेद्रूण गुवण पळयतना ताका जेजूचो मोगासो तो आनी एक शीस फाटल्यान येतलो तो दिसलो. आनी त्या सांजेच्या जेवणार जेजूच्या हृदयाक तेंकून सोम्या तुका गतान पराधीन करतलो तो कोण म्हणून विचारिल्लें. हाका पळोवन पेद्रूण जेजू लागीं विचारलें, सोम्या हाका कितें राखून आसा? जेजून ताका जाप दिली, हांव येसर ताणें वांसाचे म्हणून म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें? तूं म्हजे फाटल्यान ये. अशें तो शीस मोरचो ना म्हणली सांगणी भावा मदें विस्तारली. पूण तो मोरचो ना म्हणून जेजून म्हणलें न्ही, बगर हांव येसर ताणें वांसाचें म्हणून म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें म्हणून ताणें म्हणलें.
ह्या सर्व संगते शिवाय तो ह्या सर्व संगते विशांत तो शिसस साक्ष ताणेंच ह्यो संगती बरोवन दवरल्यात ताची साक्ष खरी म्हणून आमी जाणाव. जेजून केल्ल्यो हेर जायत्यो संगती आसात त्यो सकड एका फाटल्यान एक बरयत गेल्यार बरोवंकूच जाय पडटात ती पुस्तकां आटापोवंकूच संवसारच पाव आसना म्हणून म्हाका दिसता. देवाचे उतर. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ते मोगाळ भावण आनी भयणीनो, हेची दोनी वाचपां त्या पुस्तकाचो निमाणो वांटो धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें आयकल्लें पयलें वाचप आयचें. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलो लास्ट भाग 28वा अध्याय तावन निमाणो वांटो पावलू विशांत त्या धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांत प्रत्येक जावन दुसऱ्या भागांत पावल एक प्रधान तांतू वावराडी म्हणयात खंडितान पवित्रत्म थंय मेन वावराडी पूण मनशां पैकी पावलो आनी पावलोची निमाणी घडी कितें जाली मरणा विशयान थंय उल्लेख करूंक ना. तरी निमाणें कशें ताची तणकी जाल्या उपरांत रोमांत शुभवार्ता प्रगट केल्ल्या विशयान आमकां आयकूंक मेळटा. हेच्या वांजेलांत आमी पळोवंक गेल्या तर जाल्यार एक ल्हान एक संगत आमच्या मोथेक येवचें आसली. आमी सदांच तुलन करता, कंपेर करता. आमच्या दावेच्या भुरग्यांचे रिजल्ट आयले, PUCचे रिजल्ट आयले तक्षण कितले म्हाका मेळ्ळे आनी कितले ताका मेळ्ळे, कितले म्हज्या पुताक म्हज्या दुवेक मेळ्ळे, कितले ताच्या तिच्या पुताक ह्या दुवेक मेळ्ळे. कंपेर करता आनी कंपेर करतना दोन संगती जावचे साध्यता आसा. एक म्हज्या की ताका चड मेळ्ळें जाल्यार म्हाका बेजार जावचें, मुसोर जावचें. म्हज्या की ताका उणें मेळ्ळें जाल्यार म्हाका हंकार येवचो, म्हाका एखादें तुजें वडपण आनी तात्सार ताच्या विशयान येवचो. आनी ह्या खातीर कंपॅरिजन आनी एकलें सांगता खंडी जावन सारकें न्ही. देखून जेजून सांगलें न्हय उतर आनी एकल्या विशयांत जड्ज करिनाका. कित्याक तुका कळीत ना ताची स्थिती कितें कालें कितें गी म्हणून तें देवाक सोड. आमी जायते फावटी ह्या एका संगतीक वळख जाता. तो फारिसेव तो मागणें करूंक आयिल्लो कॉन्सन्ट्रेशन देवाचेर आसच्या बदलाक फाटल्यान आसच्या त्या पब्लिकानाचे वयर ताचें दिश्ट पडटा आनी म्हणटा हांव ताचें बरी न्ही, हांव बरो मनीस, ताका कंपेर करतना. ही आमकां जायते फावटी जाय पडटा. आनी एकल्या कंपेर करना हांव बरो, हांव ताच्याकी बरो, म्हजे कडेन हें आसा तें आसा म्हणलें आसलें. ओके, एखादें तुजें सायकोलॉजिकल सॅटिस्फॅक्शन म्हणयात. पूण जेन्ना ही म्हाका आनी एकल्यान अलग करता, हंकार हाडटा आनी एकल्याक इन्सल्ट करचें तसली प्रवृत्ती म्हजे थंय येता तर जाल्यार ती खंडीत बरी न्ही. कित्याक सांगता म्हळ्यार पेद्रूक ताचें मिसांव कितें म्हणून जेजून कळीत केलां पूण तातूंत ताका सॅटिस्फॅक्शन ना. पळय ताकाय कितें आसा एक कॉमन इंट्रस्ट म्हणयात, एका मनशाचे एक शीर म्हणयात आनी जेजू तें एंटरटेन करूंक वचना. जेजू म्हणटा तें तुका गरज ना, तें तुका गरज ना, तूं म्हजो फाटलाव कर, तितलें केल्यार पुरो. त्या खातीर आमकां पवित्र पुस्तकाच्या सुरवेर तावणूच म्हणयात परमेसरल्यान तावणूंत एस्ट्रॉलॉजी या फ्युचर आनी मुखार कितें आसा ताच्या विशयांत तुवें समजून घेवचें हक्क ना. तुजें भविश्य देवाच्या हातांत आसा आनी तुज्या हातांत आसा. न्ही मात्र देवाच्या हातांत, तुज्या हातांत आसा. आमकां जायते हांगा आतांचे एक ओडणी जावन आसा, फाल्यां कितें जाता, पुरवां कितें जाता, म्हाका फ्युचरान कितें आसा म्हूण समजून घेवचें. आनी ह्या खातीर कंप्युटरायज्ड एस्ट्रॉलॉजी मात न्हय, अशें एस्ट्रॉलॉजीक भिरांकूळ डिमांड आसा आनी जायते क्रिस्तांव वचून आसात. आनी ही एक मनशाची अस्कत काय वायट सकत वापरूंक शकता आनी वायट सकत ह्या मनशाच्या नीज शेवटांत पयस व्हरता. आनी ह्या खातीर ही गरज म्हाका हें खंडन करता. तुका तुज्या फ्युचरा विशयांत समजोवंक कोणाय सरशी वेची गरज ना. देव तुजें फ्युचर तुज्या सांगाता बांदता. तुजें फ्युचर देवान बरोवंक दवरूंक ना. अणे बराप म्हणलें आमी वळखून घेना. देवान जर अणे बराप बरयलां तें कुर्सार आपल्या पुताचें बलिदान दिवन आमी हर एकल्याक सर्गराजाचें दायजे केल्यान तें अणे बराप आमचें, तें आमचें आपोवणें. आनी तें जोडूंक आमकां हर एका दिसा देव आमचे सांगता वावुरता. सलवणेन ती पिडेशिरेन ती आमच्या कश्ट अनवरान ती आमच्या ह्या आपोवण्याक ह्या शेवटाक देव आमकां आपयता आनी आमच्या सांगता वावुरता. तरी मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना ह्या सकाळी फुडें आमी आयल्या खंडीत जावन न्ही मात्र ह्या संवसारी गरजांक बगार सर्गींच्या आमच्या पयनाक
आदार मागोवन ताचे सरशें आयल्या हांव येवकरिस्त येवसो जेजू न्ही मात्र पेद्रूकू आनी जुआंवकू तांच्या फुडारा विशांत या तांच्या वावरा विशांत या तांच्या मिसांवा विशांत शिकयता आमच्या हर एकल्याच्या फुडारा विशांत आमच्या हर एकल्याच्या मिसांवा विशांत काळजी घेवन आसा तर ताच्या कुडीन आनी रक्तान पोशीत जावन ताचे शिस जावन वावुरन आनी एक दीस त्या सर्गें ताचे संगी एक जावचें जाल्यार संपूर्ण बागा मातसो मेस्तांक फावो जावं म्हूण मागया आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात सर्गींच्या बापा पवित्र आत्मो आमच्या पातकांचें बोगसाने देखून नितळ काळजान तुज्या संस्कारणी आमी वांटो घेवचे खातीर त्या तुझ्या आत्म्याक धाड म्हूण मागता हांव आमच्या सुमया जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया आमी करूंक फावो पवित्र बापा तुका दिन वासूंक आनी वाखानूंक आमचो नितीचो कायदो तूं एकच देव जिवो आनी खरो सर्व काळा आदी सासनाच्या सासनाक अगंपर जळांत तूं जियेताय तूं एकलोसो बरो आनी सगळ्या जिविताची जर सर्व रसना तुवें रचल्याय आनी तुज्या आशिर्वादान भरल्याय आनी तुज्या उजवाडाच्या परजळान तूं त्यो धादोशी करताय देखून हिशोब नासलोलो देवदूतांचो दळबार दीस रात तुजी सेवा करता आनी तुजी महिमा रूप रूप बगून निरंतरी तुका वाखणता तांचे बराबर आनी सगळे रचनेच्या नांवान संतोषान आमी तुजो प्रताप गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंजरगे तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता तुका जय उंजरगे तुका जय जय. हे येवकरिस्तीक मागणें आतां आमी करचें हें चवथें येवकरिस्तीक मागणें हें सडावत आमी काडिना थोडें लांब आसा पूण हाची उतरावळ भोव सुबीत आसा बरें करून गुमान दिवचें. पवित्र बापा तूं भोव वर्तो
आनी सगळ्यो तुज्यो करण्यो जानवायेच्यो आनी प्रितीमोगाच्यो म्हणून आमी तुका वाखणताव. मनशाक तुवें तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी तुजी आपल्या रचनराची सेवा करून ताणें सर्व रचनेचेर राजवडकी चलोवच्याक सगळे सृश्टीचेर ताका अधिकार दिलोय. तुजी आज्ञा मोडून ताणें तुजी इश्टगात होगडायली, तरी तुवें ताका मरणाच्या जाळांत सांडूंक नाय. पूण तुका नव्यान सोदून तुजेशी येवच्याक तुजे काकुळतेन सगळ्यांक तुवें आदार दिलोय. परतून परतून तुवें मनशा कडेन करार केलेय आनी तुज्या प्रवाद्या वरवीं तुजे सडवणेची वाट पळोवंक तांकां शिकयलें. शेकीम पवित्र बापा, संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलोय की नेमलेलो काळ भरतस तुजे एकल्या सपुताक आमचो सडवणदार जावच्याक धाडलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं ताणें कूड घेतली आनी अंकवार मोरयेत म्हणून तो जल्मालो. पाताक मात्र सोडून हे सगळ्यांत आमचे गतीन तो जियेलो. दुबळ्यांक सडवणेची, कैद्यांक सुटकेची आनी दुखेस्तांक संतोशाची बरी खबर ताणें परगटली. तुजी मांडावळ पुर्ती करूंक ताणें आपकुशेन मरण सोंसलें आनी पुनर्जीवन जावन मरणाचो भस्म केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें. ह्या फुडें आमचे खातीर न्हय, पूण आमचे पासत मरण पुनर्जीवन जालेल्या आपणा खातीर आमी जियोवच्याक तुज्या पुतान बापा तुजे तावण पवित्र आत्म्याक पाठयलो. हो पवित्र आत्मो भावार्थ्यांक ताणें दिल्लें पयिल्लें वर्तें देणें संवसारांत आपलें काम संपवून आमा मनशांक संपूर्णायेन पवित्र करच्याक जेजून ताका धाडलो. देखून बापा, सासणीक कराराची खुणा करून जेजून दवरला तो वर्तो संस्कार आमी आतां संभ्रमच्याक तोच पवित्र आत्मो आमची ही देणी पवित्र करूं म्हणून आनी अशी ती आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावं म्हणून आमी मागतां. संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो ताणें सदांच मोग केलो, पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवंत करचो वेळ पावतस ताणें आपलो मीत मेर नासलेलो मोग दाखयलो. ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परेन दाखवायनान बरलेली काल्स ताणें घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगट परगतुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक सुम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. मोगाळ बापा, आमचे सोडवणेचो उडास आमी संभ्रमता. जेजू मेलो, मेल्ल्या मदें देवलो, पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक सडला म्हणून आमी परगटता. तो वैभवान परतून येतलो म्हणून आमी ताची वाट पळोवन तुका मांडटा आनी आख्ख्या संवसाराक सडवण दिता. तें बलिदान ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता. बापा, तुवेंच तुजे पवित्र सभेक दिल्ले बलयेचेर तुजी नदर घाल
आनी ह्या एका उंड्यांत आनी कालसेंत वांटो घेतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकेच कुडींत मै पासान एकठांय आनी तुजे महिमेच्या मनाक जेजू सवे एक जिवी बली आमी जावंक निर्मी. बापा जांचे खातीर आमी ही बेटोणी करता त्या समेस तांची काकूट कर. भोव करून तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाची, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापाची, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी सगळ्या मणियरांची, तशेंच ही बेटोणी करतल्यांक हांगा हाजीर आसलेल्या आनी सगळे तुजे फर्जेची काकूट कर. तेच परी खऱ्या मनान तुका सोदतल्या समेस्तांचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल. शेकी क्रिस्ताच्या शांतींत मरोवन गेल्ल्यांत त्या आमच्या मामणीची काकूट कर. आनी जांचो भावार्थ तूं एकलोच वळखताय त्या सगळ्या बेळ्ळ्या तुज्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखांत घे. दयाळ बापा हांव कॉल मरे देवाच्या माये सांगता आनी ताच्या बागे मंजूचे तुज्या पतीच्या आनी तुज्या धर्मता आनी भक्तां बरोबर हांव समेस्तांक तुज्या भुरग्यांक सर्गींचे सूख जोडूंक पावो कर. तुज्या राज्यांत पातकेच्या आनी मरणाच्या कुश्टेपणांत सुटलेले सगळे तुजे रचने बरोबर आमी तुका वागोवंक पावो. क्रिस्तमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सडूंदरची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना सांगत आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरवशान उतरयतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमणे आमी समेस्तांक शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन घेतले मी सुमेस्तां सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फोव ना पूण जे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां.
जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Usual somsarasu sumi Jesu moso Thei kanan poso Atmik tan bagonso Ek matrasro moso Jesu Gloria Boria Ty tu civit maga Jesu Krista cărea Tăi tu maga Jesu Gloria Boria Ty tu civit maga Jesu Krista cărea Tăi tu maga प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी. आदल्यो रिती संपवून सोडवणेच्या नव्या संस्कारणी वांटो घेवंक तुवें आमकां आपयल्याय. तेच परी पोरण्या जिविताक पाठ करून तुज्या आत्म्यान पवित्र केल्ल्या नव्या मनान तुजी भक्ती करूंक आमकां निर्मे. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमच्या वयर घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आणि कृपेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आणि राणी म्हणून वाखणताव. आपणाक चरण दसे म्हणून लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्या सपुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार काळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मठवास्यांनी तुका तांची आवय आणि शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुझे परी भोळे माये खतनतले अंकवारी. कार्मेली तांच्या आदारा पाव तूं आमकां हे दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा. दृढ पातयेन आनी तीर भरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता.
उडास कर ये भोव दयाळी अंकवारी मोरये तुझ्या आसऱ्याक दावुरलो तुजो आदार मागुरलो तुजी मध्यस्थी सोदुरलो कोण पुणी कुमोक मळा नासतना गेलो म्हणून केदींस कोणेंस आयकोंक ना हे पातयेनेन धैर्य काणयोन तुजे कडेन धांवून येता ये अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करी नाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदवीं फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंत मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमा पासत विनंती कर नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदवीं फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंत मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमा पासत विनंती कर नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदवीं फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंत मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमा पासत विनंती कर अर्गां प्रार्थना ए भगवंते मोरये कार्मेल राणये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता व्हडा पातयेन तुजी बेंतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टां अनवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्या देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवसता हे घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावोंक सर्गीच्या सुखाक पावोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन पावन करी कोयनारी देवा कुशे कल्ती मान घालो सोडवून दारा संसारा दिलो सर्कश सोसून मोगान वागयलो मिसा वावराक तयार केलो कामेल दोंगरा वयले सायबिरी नमाज युगाशारोनी संसाराची तुराणी पावन करी पयनारी चिनी मोगान पुत्रा सोवे आमकां बरे आशीर्वाद दी आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन